Welcome back. Medium of instruction crusaders who had slammed erstwhile government for pro-English education policies now have a soft corner for Parrikar-led government. They are satisfied with the performance of Parrikar-led government. BBSM leader and Konkani Academy President Pundalik Naik says, give government some time and understand its difficulties. Madhav Kamath is firm on primary education in mother tongue. He is confident that CM will resolve the issue. आयच्या सरकारान आमकां सांगलें की जे काँग्रेसीन धोरण घेतलां धोरणात्मक तें आपूण बदलिना इतल्याच खातीर की तांचें नुकसान जातलें पण जे स्टुडंट्स विद्यार्थी आसा तांचें नुकसान जातलें आनी ताजेरूय आमी थोडेशे पातयेवन रावले इतल्याच खातीर की जें कितें परमिशन दिलां तें कंडिशनल आसा इतलें आमकां खबर आसा पूण हें कंडिशन जें आसा तें पूर्ण वेळा खातीर ना तें कितले तरी कालखंडा खातीर आसा खंयच्या तरी कालखंडात तें बंद जातलें हाजी आमकां खात्री आसा आनी आमी धरून चलतात की सरकारा मुखार जायते प्रश्न समस्या आसात त्यो सुटावे करता करता ह्या प्रश्नाचेर थोडीशे दुर्लक्ष जालां पूण ह्या प्रश्नाचो हेको वा ह्या प्रश्नाचो आग्रो जो धरिल्लो आमी तो आमी सोडूंक ना आमचो तो आग्रो तसोच आसा तुमच्यार आतां अशें आरोप जाता की तुमकां पदां मेळ्ळीं म्हणून तुमी वगी आसात अशें अजिबात न्ही शेवटी आरोप सुद्दां कोण करता तें म्हाका पळोवपाक जाय एक कोण तरी निनावी जर आरोप करता जायत जाल्यार ताजेर व्हडलें लक्ष दिवपाची म्हाका गरज ना पूण जाणी म्हाका सहकार्य केलां किंवा जो आमचे बरोबर आशिल्लो तात्वीक दृश्ट्या तो जर मनीस एखादो वा त्या हातूंतले लिडर वा सांगाती जर कोण आरोप करता जायत जाल्यार म्हाका तो प्रश्न गंभीरतायेन घेवपाचो आसा सद्या हांव तो गंभीरतायेन घेवना तुमकां दिसना सद्या कोंकणीचें लुकसाण जाता अशें एक गजाल आसा की जो MOIचो इशू आसा की माध्यम बदला खातीर सरकारान काँग्रेसचें धोरण तात्पुरतें चालू दवरलां अशें म्हणटा हांव कायमचें अशें हांव मानिना आनी तशें जावचें ना आनी तशें जावंक फावना जें धोरण आसा तें भाशेच्या संदर्भांत म्हणजे माध्यमाच्या संदर्भांत प्रायमरी मुळाव्या शाळांच्या माध्यमाच्या संबंदात तें जर एक गजाल सोडली जायत जाल्यार कोंकणीच्या क्षेत्रांत सरकारच्या लेवलचेर वा थराचेर अश्यो गजाली जाता ज्यो हाजे पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्ल्यो एक अत्यंत घातक अशी प्रक्रिया आणि ही अशी प्रक्रिया म्हाका सर्वथा अमान्य आसा कामत कमिटीचो जो रिपोर्ट आमी दिला फाटल्या सरकारच्या वेळार तातूंत आमी स्पश्टपणान अशें म्हणलां की सरकारान फक्त देशी भाशांतल्या माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांक अनुदान दिवंक जाय आनी इंग्लीश माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांक सरकारान अनुदान दिवप हे अत्यंत गैर गजाल आसा हे कामत कमिटीच्या रिपोर्टान स्पश्टपणान मांडलां आनी त्या रिपोर्टाच्या मताशी हांव ठामपणान सहमत आसा Goa RTI Forum has decided to protest against the delay by the government in appointing State Chief Information Officer. They will protest on 18 June at Azad Maidan. The members plan to continue the agitation at different places in Goa till the Information Officer is appointed. आमचे इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स अपॉइंट जावना बरेच दीस जाले तर आमी फर्स्ट एजिटेशन म्हणून 18 जून दनपारां 3 3 वरांचे धरणां घेवपाक सुरू करतले एट 18 जून एट आझाद मैदान पणजी दिस इज आमचे एजिटेशन तेन्नाच्यान फुडें कितें करपाचें हें सुरू जातलें फर्स्ट एजिटेशन स्टार्ट्स एट पणजी Both the posts of Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner are lying vacant for over a year now. 25th May was the last day to send applications or recommendations for the posts. Sources inform that over 500 appeals, 440 complaints and 125 penalties are pending before the Commission. Reporter Mahesh Gadi with video journalist Omkar Falari for Prudent. The fish lovers of Goa can never deter themselves from the temptation of fish. May it be monsoon or the ban on fishing, Goenkas will have their share of fish. Locals nowadays, especially at weekends, seen fishing at lakes, ponds and fields for freshwater fish. Fish locally known as pittal, tigur, sangta were the delicacies of the locals on Sunday. For some it may be a hobby, while for the rest it is a means of feasting on some tasty fish. Have a look.
आयतारा केन्ना आयतारा बीन येता. आनी कितें मेळटा? शेवटाळे बीन मेळटा. बाजारात नुस्तें बी मेळना न्हू, तेच्या खातीर हांगासर मातशें बरें मेळटा आनी गांवठी मेळटा. त्या खातीर आयतारचें आमी येतात हांगा गरोवपाक. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at prudentgoa. Meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.